गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेकायच्यो हेडलायन्स। कुर्टी मेस्ता वाड्यार कारक अपघात, कार चलोवपी जखमी पूण मनीसहानी जावंक ना। थळावे म्हणटात स्पीड ब्रेकर घालात। फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत वाडटलो पावस। 5 आनी 6 तारखेक घोग्यांनी घालून घेतलो। IMDन जारी केला ऑरेंज अलर्ट। फोंड्या आल्मेदा हायस्कुला कडले येरादारीचे गचमुड्डेचो प्रश्न जाग्यार पडपाची आस्त। फोंडा पालिका, ट्रॅफिक सेल आनी आल्मेदा स्कूल मॅनेजमेंटान चर्चा करून काढलो उपाय। गोवा 365 लावन धरिल्लो भुरग्यांचो विशय। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कुट्टी मेस्ता वाड्यार एके कारक अपघात जालो। ह्या अपघातांत कार चलोवपी जखमी जाला। मनीसहानी मात जावंक ना। थळाव्यांनी हे सुवातेर स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी केल्या। कुर्टी मेस्ता वाड्यार एकेकारीक अपघात जालो। ह्या अपघातात कार चलोवपी जखमी जाला। मनीसहानी मात जावंक ना। 8:30 वरांचेर हांगसर एक एक्सिडेंट जालो। म्हणल्यार तो फोंड्या वयच्या वाटेर वयता आसलो आनी त्या टायमार म्हाका ताका जॅम लागली कितें तरी आनी गाडी लॉक जाली समथींग आनी ती गाडी रॉंग सायडीन आयली आनी एका गाडयेक मारून ताणें तेवटेच्यान मागीर सायन बोर्डूय उडयल्लो आसा आनी फुडें वचून मागीर तो पूल आसा त्या पुलाक ताणें ठोकली। म्हाका दिसता की तेवटेन जो नवो पूल जाला तो बांदला थंय स्पीड ब्रेकराची गरज आसा एक्चुअली। कित्याक थंय समज स्पीड ब्रेकर जालो जाल्यार खंयच्यान लोक गाडी स्लो करून मागीर फुडें येतना तितलोच अपघात घडचो ना। आतां देवा कृपेन कोणाकूच कांय जाल्लें ना आनी खंयच्याच हांगसरल्या लोकांक कांय जाल्लें ना। कुर्टी मेस्ता वाड्या वयल्यान वतले एके बॉलेनो कारीन आदी दुसरे एके गाडयेक धपको दिलो आनी उपरांत उजवे वाटेन वचून सांकवाचेर गाडी ठोकली। गाडी चलोवपी जखमी जाला। फोंडे वाटेन ही कार वताली। गोवा 365 खातीर कुर्टीच्यान कृष्णा नायक। फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुला कडले येरादारीचो प्रश्न जाग्यार पडपाची आस्त तयार जाल्या। फोंडा नगरपालिका, फोंडेचो ट्रॅफिक सेल आनी आल्मेदा स्कूल मॅनेजमेंटान मेळून चर्चा करून उपाय काढला। गोवा 365 सेगीतपणान भुरग्यांक पिडपी हो विशय लावन धरिल्लो। फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुला मुखारच मुखेल रस्तो आसा। ताचेर सेगीत येरादारी चलता। लोक नाका थंय गाडयो पार्क करतात। देखून भुरगीं स्कुलांत येवपाच्या आनी वचपाच्या वेळार भुरग्यांक भोव त्रास जातात। जायते खेपे अपघाताचो भंय निर्माण जाता। थंय सबवे आसा पूण ताचो वापर जायना। गोवा 365 हाची सेगीतपणान फाटपुरवण केली। त्या उपरांत पालिका आतां गंभीर जाल्या। हे विशीं कितें नियोजन केलां तें सांगतात नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी पालिकेचो मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी। आज जी आम्ही मिटींग आपयली रिगार्डिंग ट्रॅफिक कंजशन इन आल्मेदा हायस्कूल। थंय आमी आज आल्मेदाची प्रिंसिपल आयिल्ली, तशेंच ट्रॅफिकाचे पर्सनल ट्रॅफिक पर्सनल मोहन आयिल्लो, तशेंच आमचो CEO आसा आनी आमचे कावन्सील मेंबर्स आशिल्ले यतीश सावकार, मागीर ही आमची चंद्रकला नायक। आनी आज आमी मिटिंगेन हांगा कितें डिस्कशन जालें की थंय ट्रॅफिक कंजशन कशें आमी डिकंजस्ट करपाचें। सो तेज्या खातीर आमी आतां उपाय सोदला की जी गेटी आसा ती तिनूय गेटी बंद करपाची आनी सबवेच्यान भुरग्यांक हाडपाचें आनी डायरेक्ट हांगा बस स्टँडार थंय एक आमी पार्किंग एरिया बे एरिया करता, पूण थंय सगळे पेरंट्सान थंय येवपाचें आनी फॉर सेफ्टी ऑफ स्टुडंट्स आमी सगळे ते ग्रिल्स घालपाक सोदता फ्रॉम सबवे टील बस स्टँड। सो बस स्टँड खंय ते हें आसा पळय बस स्टँडा कडेन पर्यंत खंय पेरंट्स येतली थंय पर्यंत आमी ग्रिल्स घालतले, म्हणजे रेलिंग्स घालतले आनी थंय एक आमी रिक्वेस्ट करतले की एक पोलीस पर्सनल कोणाक थंय दवरपाक। आनी तशेंच आमी रिक्वेस्ट केला की हांगा प्रिंसिपलाक की तेंचो एक स्टाफ कोणी थंय दवरपाक, कित्याक स्टुडंट्स आसता तेंची पेरंट्स तांकां स्पेशली इन द इवनिंग जी आमची भुरगीं 5वेची भुरगीं आसा तांकां थंय ती येतली तेन्ना इवनिंग तांकां थंय पेरंट्स व्हरपाक येतली तेन्ना ते आयडेंटिफाय करून तांकां भुरगीं ती आपल्या पेरंट्सा कडेन वतली। सो ते सेफ्टी खातीर अशे ग्रिल्स आनी थंय आमी हे आफ्टर चवथ करपाक सोदता की आतां आमकां थोडो टायम जाय ते ग्रिल्स करपाक आनी टिचरी पेरंट्सा कडेन ऑलरेडी उलयला, पूण तरी पूण हें करपाक आमकां थोडे दीस जाय पडटले। सो आफ्टर चवथ आमी तें करपाक सोदता, सो जेणे करून कंजशन जें जाता खूब प्रमाणान कमी जातलें आनी बाकीचे उपाय आमी करपाक सोदता। थोडे आमी ते अमूल आयस्क्रीम पार्लर आसा थंय कंजशन जाता, सो तेज्या ऑपोजीट आमचे एक म्युन्सिपालिटीची एक इल्लीशी जागा आसा 200 स्क्वेअर मिटर, थंय पेवर्स घालून थंय आमी
पार्किंग करपाक हे अवेलेबल स्पेस दवरपाक सोदता थंय मातशें कंजेशन कमी जाता. सो हे आमचे सद्या टेम्पररी हो प्लॅन आमी आज डिस्कस केला आनी तो चवथान आमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. बॅरिकेड्स आमी थंय ऑलरेडी घालताले, रेलिंग्स घालताले आनी बॅरिकेड्स आमी ऑलरेडी आतां घातला थंय डिवायडराक मदीं घातला की सायडीन. हांव रिक्वेस्ट करता की सायडीन कोणी थंय पार्किंग करचें न्ही, की आमी त्या डिवायडर घालतकीच थंय स्कूल टायमार मेनली स्कूल टायमार खूब कंजेशन जाता आनी खूब मागीर लोकांक त्रास जाता थंय. म्हणून त्या टायमार मातशें हे लोकांनी थंय पार्किंग करचें न्ही. अशें चेअरपर्सनान सांगलें, मिटींग घेतली आमी आल्मेदा प्रिंसिपल आयिल्ली आनी ट्रॅफीक पोलीस. सो आतां बॅरिकेड्स ऑलरेडी घातला. हेजे फुडें जो म्हणल्यार मेन प्रॉब्लेम आसा म्हणल्यार स्टुडंट्साची सेफ्टी पळोवन पेरंट्सांकय कन्विनियन्स आनी ट्रॅफिकाकय प्रॉब्लेम जावपा जायना अशें आमकां सोल्युशनार येवपा जाय. तो रेलिंग घालपाचें प्लॅन केला. ऑन द डायरेक्ट रेलिंग आमचें ओपन जातलें ऑन इंदिरा मार्केट बस स्टँड. सो थंयच पिक एंड ड्रॉप जावपा जाय भुरग्यांचे आनी हांगा जे ट्रॅफीक कंजेशन जे जाता गेटी कडेन ते कमी जातले. आनी सबवे मॅक्झिमम कशी यूज करपाची तेजेर जाल्लें डिस्कशन. सो सबवे यूज करपाक पेरंट्सांकय ती कन्विन्स करतली म्हणला प्रिंसिपल. सो होपफुली इन 1 or 2 months ट्राय करतले आमी सॉल्व करपाचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. पर्यटन मळावयल्या वेवसायांची नोंदणी आनी नूतनीकरण करपा खातीर बिरेस्ताराक गरजेच्या कागदपत्रां संबंदात दुरुस्त्यो केल्यो. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस खाला नव्या नेमाक लागून वेवसायांची मोख दवरपी मनशाक आपलो वेवसाय सुरू करपा खातीर जाय आशिल्ल्या कागदपत्रांचो आंकडो उणो जाला. आपल्या NOC खातीर पर्यटन खात्याक कितले प्रकार आनी दस्तावेज सादर करचे पडटले हे विशीं सरकारान नवे नेम जाहीर केल्यात. साहसी खेळ, हॉटेलां, मार्गदर्शक आनी पर्यटन संबंधीत हेर वेगवेगळे वेवसाय अशा पर्यटन वेवसायांक आतां फकत थोडीच महत्वाची कागदपत्रां सादर करची पडटलीं. पूण हाचो अर्थ वेवसायांक आपले वेवसाय संबंधीत हेर सगळे परवाने कागदपत्रां मेळोवची पडची नात हाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन भर दिलो. ऐकात. म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान काल आमी जें नोटिफिकेशन काडलां आनी सर्क्युलर इज क्वायट हिस्टॉरिकल एज फार एज ईज ऑफ डुईंग बिजनेस इज कन्सर्न. कन्वेन्शनली हॉटेलाची रेजिस्ट्रेशन करपाक जी मनीस धांवतालो फाटल्यान तातूंत अर्दो टायम फक्त रेजिस्ट्रेशना खातीर धांवतालो आनी ताज्या खातीर एकादी खुबशे लोक वेर एवॉयडींग रेजिस्ट्रेशन ऑफ देअर एक्टिविटीज. आतां टुरिजमान हॉटेल ट्रेड लागता, वॉटर स्पोर्ट्स लागता, ट्रॅव्हल अँड टूर्स लागता, स्पायस प्लांटेशन्स लागता, एडवेंचर स्पोर्ट्स लागता, विविध अशे भाग आसा गायड्स बाकीचे हू हॅव एक्टिविटीज अंडर टुरिजम सर्विसीस वीच निडेड टू बी रेजिस्टर्ड. डॉक्युमेंटेशन चड आशिल्ल्यान एंड नॉट एबल टू कंप्लीट विथ इट दे वर इवेडिंग दॅट एंड फॉर वीच दे वॉज रेवन्यू लॉस ऑल्सो. एट द सेम टायम इलिगॅलिटीज ऑल्सो वे ऑन द रायज. सो पयर आमी जेन्ना पयरची असेंब्ली जाल्या वी हॅव एमेंडेड सर्टन एक्ट्स, द टुरिजम ट्रेड एक्ट आनी दुसरो मेंटेनन्साचो, जंय थोडो पावर्स टू द टुरिजम डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एन्श्योरिंग दॅट वी आर गिवींग द पेट एंड द पिंच पॉलिसी, ज्या तातूंतल्यान आमी तांकां टू इन्क्रीज द फुटफॉल्स एंड एन्श्योर दॅट दे डोंट हॅव दीस टायप ऑफ प्रॉब्लेम्स तांणी टुरिजमा कडेन कमीच्या कमी डॉक्युमेंटेशन तांचे हे रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें. रिन्युअल जावं, नवें हॉटेल जावं. सो एक नव्या हॉटेलाक समज रेजिस्टर करपाक एक्स डॉक्युमेंट लागतले. आज फक्त GST, आयडेंटिफिकेशन ऑफ हीज ओन लँड आनी हीज ओन आयडेंटिटी हे 2-3 डॉक्युमेंट दिले जाल्यार वी आर गोईंग हेड विथ देअर रेजिस्ट्रेशन्स. सो कितें जालां, मनशान फुडें येवन रेजिस्ट्रेशन करचें. रेजिस्ट्रेशन करून डजंट टेक हिम आउट ऑफ द एम्बीट ऑफ फाल्यां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बाकी ते ताका सेपरेटली इंडिपेंडंट आनी त्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे घेवचे. पूण ताज्या खातीर वी वील नॉट स्टॉप हीज एक्टिविटी ऑफ टुरिजम फॉर गिविंग दॅट NOC फॉर दॅट. तो एक जो घेतला इज क्वायट अ हिस्टॉरिकल रिफॉर्म वेर वी से दॅट यू कम एंड रेजिस्टर. नाव वी हॅव गिवन दॅम 15 days टायम. 15 दीस दिले की यात आनी रेजिस्टर करा ऑल युअर एक्टिविटीज विथ मिनिमल इफ दे आर एबल टू रेजिस्टर. एक म्हणल्यार दे हॅव एलिगेशन्स दॅट 11,000 हॉटेल्स इलिगल आसा, बाकीचे स्मॉल हॉटेल ओनर्स एसोसिएशन एट रेज एंड एलेज की खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आसा. होम स्टेज आसा ते इलिगल आसा. सो दिस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीबडी इन द पॉलिसी अंडर registration purpose who can come and register themselves and ensure that they are legalized. Legalized जातकर 2 गोष्टी जाता. एक तांचो ट्रेड चलपाक प्रॉब्लेम ना विथ मिनिमम डॉक्युमेंटेशन आमी करता. दुसरे रेवन्यू टू द स्टेट येता. तिसरे इफ दे डोंट डू इट there are the penalty and the power to seal is what we have taken in this particular through the amendment of the bill in this last assembly. So एक वाटेन आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता येवन करात म्हणून आनी इलिगॅलिटी कमी करपाक आनी रेवन्यू लिकेज ती बंद करपा खातीर ही एक आमी एक बरो म्हाका दिसता
समथींग विच इज विथ द इंडस्ट्री नीडेड फॉर लॉंग. TTAG जावं गोवा चेंबर जावं हे ऑल ऑफ देम वे लुकिंग फॉर इट. पयलो आमी ऑनलायन केले सर्विसीस आणि सेकंड स्टेप वी हॅव गिवन दिस नोटिफिकेशन. लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इज्ड आउट अँड आय वूड रिक्वेस्ट टू दीस फोरम की सगळे हॉटेलाचे टुरिझम सर्विसीस जे अवेल करतात ऑल द लिस्ट ते गायड्स असो हॉटेल्स असो हॉटेलाचे रिन्युअल असो नवे हॉटेल असो स्पायस प्लांटेशन असो एडवेंचर स्पोर्ट्स असो बाकीचे होमस्टे असो वॉटेवर एक्टिविटीज आर अंडर द एम्बेड ऑफ द टुरिझम डिपार्टमेंट थंय करपाक तुमी समज करूना जाल्यार रोखडे येवन करचें आनी तुमचें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करून घेवचें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केंद्र सरकाराच्यो 13 फ्लॅगशीप येवजण्यो आसात. तातूंतल्यो कांय 100% जाल्यार कांय येवजण्यो 50% चालीक लागल्यात. ह्या एकूण 13 येवजण्यां खातीर नोडल अधिकारी नेमल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्याचो जाहीरनामो 15 दिसां भितर चालीक लावपा खातीर नियोजन आनी सांख्यिकी विभागान नेशन फर्स्ट ह्या NGO बरोबर समजिकायेची कबलात करपाच्या हेतान राज्यांच्या मंत्र्यांची बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री पत्रकारां कडेन उलयलो. हे कबलातीचेर सगळीं खातीं काम करतलीं. तशेंच राज्याच्या मुख्य सचिवांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर येवजण्यो चालीक लावपाचे विशयाचेरय चर्चा जाली. त्या उपरांत भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांचें प्रधानमंत्र्या बरोबर उलोवप जालें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. द चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स जे भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री हांची मुख्यमंत्री परिशद घेतलेली तितूंतल्यान सगळे विशय डिस्कशन्स जाले. हातूंत करून खास करून 27 पॉयंट्स 27 प्रोग्राम्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांनी 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांनी आमी मॅक्झिमम प्रोग्राम म्हणजे भितरले जवळपास 13 भितरले 7 ते 8 प्रोग्रामांनी आमी 100% इम्प्लिमेंटेशन जाल्या. भितरल्या 6 ते 7 प्रोग्राम आमी 50% इम्प्लिमेंटेशनाचेर पावल्या. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हर घर नल से जल, ओपन डेफिकेशन फ्री, इलेक्ट्रिसिटी ह्या सारकेले प्रोग्राम आमी 100% इम्प्लिमेंटेशन पावल्या. प्रधानमंत्री आवास योजना आसतले किंवा बाकीचे प्रोग्राम्स अशे आमी जवळपास एक 50%चेर पावल्या. सगळो टार्गेट म्हणजे प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड, परत प्रधानमंत्री विमा योजना हातून आमी खंय तरी थोडे कडेन 75% आसा, थोडे कडेन 50% आसा. हे सगळे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम 100% इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी हाज्या फुडें म्हणजे तांकां टार्गेटूय दिला. थोडे प्रोग्राम 31 ऑगस्ट पर्यंत 100% इम्प्लिमेंटेशन करपाक 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांक आमी 13 नोडल ऑफिसर अपॉयंट्स केल्या आणि हे 13 नोडल ऑफिसर्स कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन त्या पद्दतीत काम करता आणि 100% इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते आमी जवळपास 31 ऑगस्ट पर्यंत करपाचें आसा. पंचायत मंत्री आणि GST परिशदेचो वांगडी माविन गुदिनोन GST कलेक्शनाचेर उलोवप केलें. फाटल्या वर्साचे तुळेंत ह्या वर्साचें GST कलेक्शन खूब बरें आसा. पूण कांय जाण GST चुकोवपा खातीर वेगवेगळे रस्ते सोदतात. हे तांणी बंद करचे आणि नेमान GST फारीक करचो माविनान उलो मारला. एट ऑल इंडिया लेवल 1,49,000 crore कलेक्शन जाल्ले आसा. पयले कितें जातालें अदमासान 1 लाख सुमार जातालें. सो एवरी टायम इट इज इन्क्रिजींग. गोंयानूय सादारण हे गेल्या म्हयन्याचें कलेक्शन बरें आसा आनी आमी आनीकूय कितें कितें स्टेप घेवपा जाय GST रेवेन्यू गोंयान इन्क्रीज करपा, लिकेजीस प्लग करून आमी जे शॉर्टफॉल आमकां आशिल्ले वा आसा सद्या ते आमी कवर अप करतले. लोक कशे GST फारीक करपा एवॉयड करपा ते जाणा. तुमीच घेया. तुमी आतां थोडे वस्तू घेवपा वयतले, तुमी वयता तेन्ना ते सांगता दुकानार काय ना बील जाय तुका GST फारीक करचें पडटलें. बील नासतना दिता अशें सांगपी लोक आहा न्हू. सो हें जावपा जायना. एक संवय जावपा जाय प्रत्येक जाणा टॅक्स भरपाची आनी तेन्नाच आमचो रेवेन्यू वाडटलो आनी लिगली सगळ्या बरे भाशेन बिझनसूय करपा मेळटलें. जाय जाल्यार हे लोक म्हणजे हे करपाक लिगली वचपाक चड फुडें सरल्या दिसना. सी भारत देशान आनी आमच्या गोंयानूय बीन लोकांक संवय आसा की टॅक्स ना फारीक करपाची. कशें ती हॅबीट आमी इन्क्रीज करपा जाय टॅक्सीस भरपाची ती प्रयत्न सरकाराची चालू आसा. म्हणून GSTN वीच इज अ प्लॅटफॉर्म. इवन इनवॉयस फायलिंग रिटर्न्स इज ऑन प्लॅटफॉर्म.
तेजेर कमी प्रमाणान म्हणजे लिकेज जाता. आता ते सुद्धा लोक आसा ती सिस्टमूय बीट करपाचे म्हणून आता इनवॉइस मॅचिंग जाता. लोक इन्कम टॅक्स भरता ते कंपेर करता, GST कितले भरता ते ऑटोमॅटीक खंय तरी ते सापडटा. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. TCP, CRZ आणि पंचायती कडल्यान परवानगी घेनासतना डबल ट्रॅक रेल्वेचे काम चालू दवरलां. त्या संबंधात चांदोर गोवन भावांचो एकवटान दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान बुधवारा न्हयकारली. रेल्वे अधिकाऱ्यांक थळाव्या पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घेवपाची गरज ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयान परतून याचिका भायर आयिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. पळयात. आज आमी आसात वो डबल ट्रॅकिंग जे चालू आसा, जे काम चालू आसा हे चांदर ह्या गांवाक, गिरदोली आनी चांदर हे दोन्ही जोडलेले गांव आसात. आनीक जेन्ना ह्या ट्रॅकाचें काम चालू जाल्लें त्या टायमार जायती एजिटेशन जाली. जायते पंचायती जे गिरदोली पंचायत आसा तेंचेर एलिगेशन जाली की तुमी NOC दिल्या डबल ट्रॅकिंगा म्हणून. पूण आमीच त्या टायमार हांगा न्यूज हाडलो आनी तेणी आमकां क्लॅरिफाय केल्या पंचायतीन की आमी तांकां NOC दिली ना, आमी NOC दिल्या ती फक्त जो अंडरपास आसा तेका म्हणून. तेज फाटल्यान जायची एजिटेशन जाली आनीक एक NGO फॉर्म केले. ते म्हणले जाल्यार गांव चांदर गांव भावांचो एकवट म्हूण तेणी एक पिटिशन फायल केलें सुप्रीम कोर्टाक की कसले पंचायतीचे या TCPचे हेंची परमिशन या CRZचे परमिशन घेतनासतना हांगा डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालू आसा म्हणून. पूण आज सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरीक आज लोकांनी सांगले तशें की ही तांकां वायट दिसले कडेन आसा. आनीक ऑर्डरी अशें म्हणला की रेल्वे ऑथॉरिटीक खंयचें परमिशन घेवपाची गरज लागना. ह्याच वयल्यान आज आमी जेन्ना ह्या लोकां कडेन उलयले जे एजिटेशनां आसले तेणी आमकां सांगले कडेन आसा की हेजे मुखार आमी व्हडले जे एजिटेशन आसा तें आमी करतले. तें सुद्दां खंयचे जे UP बिहार ह्या सारकें जाल्लें त्या सारकें एजिटेशन आमी हांगा करतले. आनी आमचे कडेन उपाय कांय ना. जर हे जर अशें करून जर हांगा कोलाचे जर हे वाडले हांगा जाल्यार हांगा डिसीजीस आनीक लोकांक खूब त्रास जातलो. आतां पळोवचे पडटले आमी की पंचायत इलेक्शन जातरीक जे लोक कसली एजिटेशन हांगा करतले म्हणटे. रेल्वे ट्रॅका लागसार आशिल्ल्या गांवांनी एकवटीत जावन डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाच्या विरोधात निशेध करपाचो उलो थळाव्यांनी मारलो. बिहारात घडिल्ली अशी घडणूक तांणी सांगली, जंय थळाव्या लोकांनी निशेध केल्लो. आयकात. जी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या ते आमी पंचायतान कसली ऑथॉरिटी तांकां स्टॉप करूं जायना म्हूण. पूण आमकां एज अ विलेजर आमकां दिसता हे डबल ट्रॅकिंगेन आमकां जायतें माल जातलें, कित्याक डबल ट्रॅकिंगाक ऑलरेडी तेणी घातलेलें आहा. पूण आमी सगळ्यांनी एकठांय जाले जाल्यार आनी आमगे सगळे गांवचे लोक गिट्टोली, चांदोर, सारावडी, कुट्टोरी, पारोडा सगळे गांवच्या लोकांनी एकठांय जाल्यार आमी जशे बिहाराक वताय, बिहाराक ते थिंगा लोक सारखे बरोबर येताय, सगळे बराबर बसून ट्रॅकांचेर बसून तेंगे डिमांड्स पास करून घेताय. तेज भाशेन आमी लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय. कित्याक हें कोल म्हणटाय ते सारखे हार्मफूल आनी तेजे पार्टिकल्स आतां आमी स्टडी केले ते भाशेन 4-5 किलोमिटर ट्रॅव्हल जाताय. कित्याक ट्रॅकाक होय तेंकां इफेक्ट जावपाना, तो म्हळ्यार सगळ्याक लोकांक इफेक्ट जातलो 4-5 किलोमिटर पयस देखून. तेका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपा आतां गरज आसा. सगळे डिफरन्सीस सोडून येवपा जाय. आनी हांवूय सगळे एजिटेशनान आपके गोवा भोंवता आनी गोंयान कोळसो नाका आमगे BJP ताणें जायते ट्राय केले बाड्यान म्हळ्यार जातोले तेगेले सक्सेसफूल जातोले आनी आमचे गांवचे देखून सगळे जायते भाव तेज बरोबर आसा. About the Supreme Court order which the case has been thrown out, no, I had mentioned this firstly in the year 2020 in the month of November. If I'm not mistaken, I think I've given you the bite right here on the same station when they had made a false allegation saying that the Panchayat had given permission. Where clearly I told them Panchayat has not given permission. Panchayat has given only permission to the railways for the under bypass. By following the procedures, by having a proper Gram Sabha, by taking the resolution for the Gram Sabha, by marking the height, everything. And the same thing was told. That time also they should never take the Panchayat in the confidence. They have wanted to do it on their own and only assuming that we had given permission.
But clearly we had told them also after we spoke to the railway authorities, they had told us that this permission is not required by any local authority. And this is the same thing that has come out today. I had spoken this in 2020 in November. It is on record. गोवा 365 खातीर चांदर साकून रमेश नायक रावत. फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत पावस वाडटलो. 5 आनी 6 तारखेक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून IMDन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 5 दिसांक दर्या खुबळा. नेटाच्या वाऱ्याक लागून नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय. हवामान विभागाची शिटकावणी. आयज चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.